देर सम ट्रस्ट इन वॉट वी हॅव स्पोकन आणि परत परत तो विशय करच्या पेक्षा थंयचे आमदार दाबोलीचे माविन गुदिनो हांव आनी मुख्यमंत्री दिल्ली उलयल्या मुख्यमंत्र्या वचून हांगा आमचे कॅप्टन वी.के. सिंग जे आशिल्ले सिव्हिल एविएशनाचे ते उलयल्या. सो आय थिंक एवरीबडी हॅज स्पोकन ऑन द टॉपीक. आतां टेम्पररी वाय वॉट इज नॉट करेक्ट फॉर मी टू टॉक, बट व्हेरी इम्पॉर्टंटली इट इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट्स रोल टू एन्श्युअर दॅट बोथ एअरपोर्ट सर्वाईव. आनी ताज्या खातीर सावथाक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं स्वता परत दाबोलीचो एरो ब्रिज जे वाडयतात. वी आर व्हेरी क्लियर द वे इट इज गोईंग. आनी ट्युरिस्ट वाडूंक लागल्या. ट्युरिस्ट थ्रू एअरलायन्स वाडपाक लागिल्ले आसा आनी ताज्या खातीर मोर एअरलायन्स कमींग ऑल्सो वील बी देर. सद्या इंडिगोची थोड्यो एअरलायन्स कट जाल्ल्यो आसात. त्यो दिसांनी तांचे क्लियरन्स मेळ्ळे तांकां DGCA कडल्यान त्यो तांच्यो परत वाडटल्यो आशिल्ल्यो सेक्टर्स. थोडे सेक्टर्स सद्या डावन जाल्ले आसात. ते सेक्टर्स परत स्टार्ट जातले. सो देर आर इश्यूज वीच आर कंटिन्युअस एंड फॉर वीच ensuring that proper tourism happens in north and south. We are a state which has two airports and ताज्या खातीर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी सांगलां वी आर ऑल गोईंग विथ इट. सो मिडिया कडेन एक विनंती आसा की जेन्ना दाबोली वाडयता बेडच वाडोवचें ना न्ही तें. दाबोली जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयता एरो ब्रिज वाडयता इट्स फॉर वेलकमिंग एंड फॅसिलिटेटिंग मोर टुरिस्ट वीथ बेटर एम्युनिटीज and we are here to support them also. फ्लायट्स वयता पळय ते सायड दाबोली एअरपोर्ट आसा थिंगा. आतां कशें आसता म्हजी हांव कंपनी हांगा पणजे बंद करता आनी सावथाक ओपन करता. तूं आडोवंक शकता. सावथाची कंपनी बंद करता आनी नॉर्थाक येता आनी ओपन करता. आडोवंक शकता. थोडे दोगां कडेन ब्रांचीस आसता नॉर्थूय आनी सावथूय. ईच कंपनी डिसायड्स. बट एअरलायन्स थंय वाडपाक लागतले दाबोली. सद्याचे तूं रिड्यूस जाला इज अ कन्सर्न which we share sentiment. तू म्हणटा ते वी आर ऑल्सो शेअरिंग सेंटिमेंट्स की सध्या देवंक लागल्या वास्को पूण तो कमी जावच्यो ना वाडटल्यो परत इतलें सांगूंक शकता. लँडिंग चार्जीस तांकां चड पडटा म्हणजे लँडिंग चार्जीस कॅल्क्युलेशन तुमचें रॉंग आसा. लास्ट टायमूय सांगलां आनी म्हाका दिसता माविन बाबांनी सविस्तर दिलां विथ द कंपॅरिजन ऑफ वॉट दाबोली विजावीज मोपा इज. आनी ताज्या खातीर आय थिंक वी आर व्हेरी क्लियर द लँडिंग चार्जीस आनी बाकी खातीर मोपा कमी जावच्या पेक्षा दाबोली सवाय आसा हें माविनान दाखयलें आसा. लेट मी नॉट बी रिपिटेटिव्ह ऑन इट. बट बोथ एअरपोर्ट्स वील सर्वाईव अँड बोथ एअरपोर्ट्स वील डू गुड बिझनेस. आमकां पयरूच ITB बर्लिनाक डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आनी आतां WTCCIचे मेन वन ऑफ द मेन ऑर्गनायजेशन्स फॉर टुरिजम इज कन्सर्न वर्ल्ड टुरिजम. तांणी आय थिंक दे हॅव रेकॉग्नायज्ड अस अँड गिवन अस अ अवॉर्ड इन दिल्ली अ कपल ऑफ डेज बॅक. सेक्रेटरी कलेक्ट केल्लो आसा. सो वेन वी आर बींग अवॉर्डेड अँड रिवॉर्डेड इट इज बिकॉज द एक्सपिरियन्सीस टुरिस्ट कॅरी. And we still need improvement and we are improvising. But we collaborate with the stakeholders is what we have given a shout out. आणि इलेक्शन जातकीर परत तांचेर सविस्तर बसून वी वील एन्श्युअर दॅट गुड टुरिजम हॅपन्स इन गोवा. सर तुमी टायम एंड अगेन सांगलेलें आसा दाबोली उरतलो थिंगा फ्लायटूय वयचे ना जाल्यार टायम एंड अगेन तुमचो आमदार तुमचो मंत्री आनी तूं एक मंत्री म्हणून वाय आर कन्सर्न देम बिकॉज ते सिरियसनेस समवेर देर इज समथींग सिरियसनेस. एवरीबडी इज सिरियस अबाउट द टॉपिक एज यू आर. एवरीबडी इज एज कन्सर्न एज यू आर. आमी वास्को तुवें म्हाका केन्नाच विचारूं ना की वास्को मर्मगोवा पोर्ट ट्रस्टाचेर नॉटिकल टुरिजम सुरू जाता जे एतिश्ट लोक टुरिस्ट येतले इंटरनॅशनल एंड हे बोटींतल्यान नॉर्थाक कित्याक सुरू करूं ना काय सावथाकूच कित्याक हें तुमी विचारताले पळय. सो ट्युरिस्ट येवपाचे जे ते सावथाक येतले जे मर्मगोवा ते दाबोलीत लँडींग करताले न्ही. दोज पीपल ऑल्सो फॉर अ पॉयंट ऑफ ओरिजीन समज वास्को आसलो. सो इट इज कंटिन्युअसली इम्प्रुवींग. लेट अस कीप अनाउन्सिंग एज थिंग्स कम. डबल इंजिन सरकार आणि आमचे मोदी की गॅरंटी हे तकलेन धरून फुडें या. सो अजूनही म्हणटा तूं भिवपाची गरज ना.